उपरांत तो सिदोन तीर हे गांवांनी वेता, विदेशाचे गांवांत वेता. हे विदेशाच्या गांवांत पिणान बांदो आपणाची परगोडणी कोता. गालिल्यांत आनी रावना विदेशाच्या गांवांत वेता आनी थंय वचून बिणान बांदो ही परगोडणी कोता. परगोडणी कोता तेन्ना आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता. लोक उरपोंजी तोट्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक हेरा वायटाकारांक बराबर हाडून तांचे सुरशें आयल्यो, तांच्या पांयां लागीं तांकां दवरलीं, तांकां सगळ्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुडली बरीं जातात, तोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोकांक अजाप जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक परगोटूंक लागलो. तर हे विदेशाच्या गांवांत ताणें केलें. पयलें केलें तें गालिल्याच्या शारांत केलें जुदियो लोकांक, आतां हें केलें तें विदेशाच्या जाग्याक थंयसर केलें. आनी तेन्ना जेजून पळयलें ही पोरजां 3 दीस जाले म्हजे बराबर आहा. शिसांक सांगता, म्हाका चुचुरे दिसता तांचे. घाराघात दाळूंक उपाशी बरें दिसना, आटे बी पडत असले जेजू हुस्के काडटा हे पोरजेची. आनी शिस म्हणटा हांगासर इतल्या लोकांक कितें मेळटलें, कितें मेळटलें ह्या जाग्यार. आनी तेन्ना जेजू विचारता, तुमचे लाय कितले उंडे आहात? आनी ते सांगतात 7. आनी थोडीशी मासडी हाड म्हजे शाड. आशिर्वाद घालता आनी आशिर्वाद घालून धाडले सुमार पयले पावटी केल्ली तेन्ना गालिल्याक धाडले सुमार 5,000 आहले. हांगासर धाडले सुमार 4,000 आहात. पिणांत बांदो आनी लोक दादोशी वेता, खुशाल घरा वेता.